O Mary most holy, you, by a special privilege from God, were exempt from the stain of original sin, and due to this privilege you did not suffer the discomforts of motherhood, neither during pregnancy, nor during childbirth. But you perfectly understand the anguishes and afflictions of poor mothers who are expecting a child, especially in the uncertainties of the success or failure of the delivery. Look at me, your servant, who, in the approach of childbirth, suffer anguish and uncertainty. Give me the grace to have a happy birth. Make sure my baby is born healthy, strong, and perfect. I promise to guide my child always on the most correct path, the path that your Son, Jesus, traced for all men, the path of good. Virgin, Mother of the child Jesus, I feel calmer and more at ease because I feel your maternal protection. Our Lady of Good Childbirth, pray for me. आमचे खातीर चोरया ताणे करून दाखयल्या सर्वेस्पराच्या माना संतोषाने गीत गायता सर्वेस्पराच्या माना संतोषाने गीत गायता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमी आसा 6व्या नोवेनान बोंपाट सायबिणीच्या. खेरीत भाशेन आमची सगळी मागणी आमच्या सगळ्या भयणां पासत जीं गुरबेस्त आसात, भुरग्याच्या देण्या पासत रावतात, भुरग्याक जल्म दिल्लो आसा, ह्या आमच्या भयणां पासत आमी खेरीत भाशेन हे भेटेंत मागुया. आयज दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता. देवाक दिन वाचून सरिना क्रास्टो आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. शायना फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. आग्नेलो आनी मारिया डिमेलो आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी हे भेटेन मागुया. खेरीत भाशेन मागुया आमच्या गोंयच्या पासत आमचे म्हादेई नदी जी आसा ताचें सोल्युशन आमकां बेगीनूच मेळूंक आनीक आमची गोंयची बायोडायवर्सिटी आसा ती सांबाळूंक आमी देवा लागीं खेरीत भाशेन मागुया. मागण्यांत दवरुया आमी आयज सेंट झेवियर्स कॉलेज जें ह्या दिसांनी थंयसर गडबड जाल्लो आसा तातूंतल्यान भायर सरूंक त्या भुरग्यांक, विद्यार्थ्यांक, तशेंच शिकोवप्यांक आनीक मॅनेजमेंटाक देवान फावो तो आदार दिवंक तांचेय पासत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी. इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. आयज आखी पयस सभा व्हडा दोबाज्यान बागयोन पावलूची परब समोर उमता. पवित्र सभेक दुमाडो दिवपी पावलून दमास्काचे वाटेर जेजूचो ताळो आयकून आपलें जिवीत बदलता आनी धर्म परगटणेचो अखोण खांबो तो जाता. तेच बरोबर आयज आमी बोंपार सायबिणीच्या 6व्या नोवेनांत आसा. अंकवार मारेन ते तन्ने पिरायेर आसतना लेगून देवाच्या उल्याक हय म्हणून आमकां जेजू दिलो. तिणें आमकां देवाचेर पातयून जिवंक शिकयलें. लग्न संस्कारा वरवीं घोव बायलेच्या एकवटा उद्देशी आमी देवाचे रोसणेच्या वावरांत मिसोल जाता. भुरग्याच्या देण्या वरवीं देव आवयच्या कुसवेंत तावन समाजाक नवे फुडारी आकारता आनी रचून हाडटा. कसले आडेचे उपाय वापरिनासतना आमी पूर्णपणी देवाचे येवजण्यो आमचे वरवीं साकार जावंक बागयोनपणी जिवंक गरज.
गुरवेजपणाच्या बेसार आसात ते आवया पासत आमी मागुया. ह्या समाजाक बरे नागरीक जल्माक येवंक आनी संवसाराक नवें रूप दिवंक काळजीदार फुडारी बागेवन पावलू सारके आमकां फावो कर म्हूण हे भेटेंत बापा लागीं मागुया. काळजीदार आनी बरे फुडारी आमच्या समाजाक मेळूंक दर एक आवय दर एक बापूय काळजीदार जावपाक गरज. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन बागेवन पावलूच्या परतण्याची परब आमी मनयता तेन्ना कन्वर्शन ऑफ सेंट पॉल. खेरीत भाशेन मागुया जें आमचे भोंवतणी वातावरण निर्माण केल्लें आसा भिरांतीचें वो धमकावणीचें आनीक धुमाळो दिवपाचें, हें देवान आपल्या हातान घेवन जे फुडारी थंयसर आसात ह्यो उरफाट्यो वस्तू करूंक तांची मनां काळजां बदल आनी तांची परतणी कर म्हूण आमी खेरीत भाशेन मागुया. आनी जायते पावटी आमी काळजीदार जावंक ना. जायते पावटी आमीच आमची परतणी करूंक फाटीं रावल्या. जायते पावटी आमी दुसऱ्यांक धुमाळो दिवपी जाल्यो. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुपदार देवा तुमकां भाव म्हणिना जगण्यां विचारून सांगता मनाची तोंडपणां विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव म्हणून म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. महिमा देवाक उत्सर्गी शांतीच्या इश्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सूर पदवीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेडी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमच्या मागण्या आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगली देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा समेस्त मनशांच्या खऱ्या बापा भावार्थाक परतल्ल्या बागेवन पावलून तुज्या धर्मदूतान निरंतर वावरान केल्ले शुभ वर्तमानाचे परगटणे वरवीं आख्या संवसाराक तुवें सोडवणेची शिकवण दिली. ताचे परतण्याचो दीस आज समोरमताना आमी विस्वासान तुजे लागीं मागता. ताच्या पावलांनी चलून संवसारार तुज्या स्वताची गोवाय आमी दिवंक निर्मी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलून जेरुजल्याच्या जुदेवांक म्हणलें, हांव एक जुदेव. सिलिसियेच्या तार्सुसांत हांव जल्मलो, पूण ह्या शारांत हांव ल्हान व्हड जालो. आमच्या पुर्वजांची समूर्त बारीकसाणेन पाळूंक गमालिएलाच्या पांयाशी हांव शिकलां. तुमी सगळीं आयज कुर्बा दाखयतात तशींच हांवें देवा विशीं कुर्बा दाखयल्या. हे वाटेच्या पाटलावदारांक हांवें मोडना पावयसर धुमाळो दिला. दादल्यांक तशेंच बायलांक सांकलींनी बांदून हांवें बंदखणींत घाल्यात. आनी हाचे विशीं महायाज्ञीक आनी जाणट्यांचो आख्खो जमो म्हजे विशीं गोवाय दिवंक शकता. कित्याक तांचे कडच्यो दामास्कांत आसलोले जुदेव भावांक हांवें चिटी घेतल्यो आनी हे मनशांक खास लावचे पासत तांकां धरून आनी सांकलींनी बांदून जेरुजल्यांत हाडूंक म्हूण हांव दामास्काक वेतालों. प्रवास करतना आनी दामास्काक लागीं पावता पावता
दोनपारच्या वेळार सोर्गार्थान अवचीत व्हड उजवाड म्हजे भोंवतणी परजोडलो. तेन्ना हांव जमनीर पडलो आनी अशें सांगतालो एक ताळो हांवें आयकलो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका दुमाळो दिताय? पूण हांवें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताणें म्हाका जबाब दिलो, हांव नाजरेचो जेजू आनी म्हाकाच तूं पिडापीड दिताय. म्हजे बरोबर आसले तांणी उजवाड पळयलो, पूण म्हजे लागीं उलयतालो ताचो ताळो तांणी आयकूंक ना. हांवें विचारलें, आतां हांवें कितें करचें सायबा? आनी सोम्यान म्हाका सांगलें, उठ, दमास्कांत वच आनी तुवें कितें करूंक जाय तें सगळें कोण थंय तुका सांगतलो. त्याच उजवाडाच्या लोकलोकान म्हाका कांय एक दिश्टी पडोना जालें, देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धरून दमास्काक व्हेलो. थंय आननियास म्हणलोलो कोण एकलो समूर्ती पोरमोणे भोक्तिवंत मनीस जियेतालो आनी ताका त्या शारांतलो सगलो जुदेव लोक मान दितालो. तो म्हाका भेटूंक आयलो. म्हजेशी उबो रावन ताणें म्हणलें, सावलू बावा, तुजी नदर तुका परती मेळूं. थंयचेच थंय म्हजी नदर म्हाका परती मेळ्ळी आनी हांवें ताका पळयलो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, आमच्या पुर्वजाच्या देवान आपली खुशी ओळखूंक, प्रमाणिकाक पळोवंक आनी ताचेच तोंडांतलीं उतरां आयकूंक तुका विचून काडला. तुवें देखलाय आनी आयकलाय तें सगळे मनशांक सांगूंक तूं ताचो गोवाय जातलोय. आनी आतां उशीर कित्याक कोत्ताय? उठ आनी ताचें नांव उच्चारूंक पवित्र स्नान घे आनी तुजीं पातकां धुवन काड. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. परतून म्हणया, सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात, सोर्वोय परजाणो यावेक नानवाडात. जबाब, सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. उचोल मोगाची ताची थीर खुशी, दोयाळ आमचो देव सासनाक विस्वाशी. जबाब, सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गार. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. हांवें तुमकां विचून काडल्यात, तुमी वचूंक तोखतात तसलीं फोडां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्क परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. इकरांक दिसती पडून जेजून म्हळें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचणीक शुभ वर्तमान परगटात. जो सत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सत मानिना जायत तो खास्तीचें फर्मण घेतलो. सत मानतल्या बरोबर ह्यो खुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान तीं देंवचार काडटलीं, आठव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय तीं पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तीं तांकां बरीं करतलीं.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त. तुझ्या भाव भयणीनो, आयज बागयोन पावलोच्या परतण्याची परब आमी मनयता आसतना थोडीशीं उतरां आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या मनान जिंगळटात. एक धुमाळो, दुसरें परतणी, सावलू. कित्याक पावलूचें नांव पयलें सावलू आसलें, परतणी जाल्या उपरांत ताचें नांव पावलू जालें. आयज हीं उतरां जरी तर आमी आमच्या समाजान पळोवपाक जरी तर प्रयत्न केलो जाल्यार आमकां जायते भाशेन दिश्टी पडटा. हो धुमाळो पावलूच्याच उतरांनी आयच्या पयल्या वाचपान जशें आमी आयकलां, हे वाटेच्या मनशांक, म्हणल्यार ही वाट म्हणटा ती जेजूची वाट, हो नवो धर्म, हो नवो भावार्थ जो सुरू जाल्लो, हे वाटेन जे चलतात तांकां धुमाळो दिवपाक सगळे उर्बेन बागेवन पावलू भायर सरलेलो. आनी भायर सरला तो धर्मीक मनान, पॉलिटिकल मनान न्हू, राजकी मनान न्हू, पूण धर्मीक मनान, धर्म सांबाळचे पासत, आपलो जुदेवांचो धर्म सांबाळचे पासत सावलू भायर सरलेलो उर्बा घेवन. उर्बा तेच बरोबर जे कोण वडील आसले जुदेवांचे तांच्यो चिटी घेवन, म्हणटच तांची परवानगी ताका आसा. आनी होच नेट घेवन जे कोण हे जेजूचे वाटेर गेल्यात तांकां धुमाळो दिवप, भावार्थाचो धुमाळो. भाव भयणीनो, आयच्या काळार जरी तर आमी पळयत जाल्यार असलो धुमाळो आमकां आमचे भोंवतणी जायतो दिश्टी पडटा. भोव करून आमचे सवें, आमच्या भावार्था सवें, क्रिस्ती भावार्था सवें आमकां असलो धुमाळो जायतो दिश्टी पडटा. गडी पावलूच्या तेंपार जाल्ले ते भाशेन सांकळ्यो बांदून वो चिटी घेवन वो मार घालून ते भाशेन घडये न्हय, पूण आयज लुवान पासून आमच्याच मनशांक, आमच्याच भावार्थाच्या मनशांक वापरून पासून धुमाळो आयज सारको सिस्टमॅटिकली दिलेलो आमकां दिश्टी पडटा. भोव करून आतां ह्या दिसांनी आमकां दिश्टी पडटा आमची एड्युकेशनल इन्स्टिट्युशन्स आसात तांचेर ही एक घुरी घायल्ली आसा, एक एटॅक जाल्लो आसा. जी आमची एड्युकेशनल इन्स्टिट्युशन्स आसात, शिक्षणाची मंदिरां आसात, तांचेर आपलो कब्जो करपाक वेगवेगळे तरेची षडयंत्रां आयज रचलेलीं आमकां दिश्टी पडटात. देखीक आमच्यान घेवपाक जाता फाटीं जें सेंट झेवियर्स कॉलेजीन म्हापसा घडलां, जंय ABVP म्हणटात तांची ग्रूप, जो BJPचो यूथ विंग आसा, तांची तरणाटीं वचोन कॉलेजीन क्लासी बंद करपाक लायतात, भुरग्यांक भायर सरपाक लायतात, नारे गाजयतात आनी एके भाशेन आपणाची दादागिरी थंयसर करतात. पुलीस प्रशासन जें येता तें फकत तांकां ओगी रावन पळयता, अर्दें वरभर कांयच करिना. घोडये फोन आयिल्लो आसा, डोंट टेक एक्शन. कित्याक जांच्या हातान पदवी आसा तांणीच तांकां मुखार धाडल्यात काय असलें आमच्यान म्हणूंक जाता. भाव भयणीनो, ह्या धुमाळ्या विशीं उलयता आसतना खरीच भाशेन आमची भुरगीं, विद्यार्थी जीं आसलीं, जरी तर तुमी ते व्हिडियो पळयल्यात आनीक ह्या दिसांनी जे इंटरव्यूज येतात वो क्लॅरिफिकेशन्स येतात तीं पळयल्यांत जाल्यार हीं तरणाटीं जांकां मुखार धुकळलेलीं तांच्या तोंडांतल्यान जायत्यो फोटी त्या प्रेस कॉन्फरन्सांनी आयल्यो. स्वत भायर सरलें तांच्याच तोंडांतल्यान. जाल्यार दुसरे वाटेन धुमाळो दिवपी भुरगीं काय हीं तरणाटीं जीं मुखार सरलीं, कॉलेजीचीं विद्यार्थी आपणाचे हक्क मागूंक म्हणून आयलीं, तीं खरेपणी हो धुमाळो कॉलेजीक दिवपी काय? जाल्यार आमच्यान समजूंक जाता ना, हीं तरणाटीं घडये हो धुमाळो दिवपी न्हू, पूण तांचे फाटल्यान ज्यो आयडियोलॉजीज म्हणलेल्यो आसात, जे ह्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक, चेड्यांक, दादल्यांक, बायलांक आयज सगल्यांक वापरून आपणाचो पावर दाखोवपाक सोदतात, ही आयडियोलॉजी घेवन ते हे धुमाळो बरे भाशेन सगळे मांडून हाडटात. हें जरी तर आमी समजून घेतलें जाल्यार कितें जाता तें आमकां कळटलें. आनी अशें करता आसतना जरी तर जे कोण चुकी करतात वो वायट करतात, धुमाळो दितात, तांचेर कंप्लेन घालीत जाल्यार पासून ती शेवटाक पावची ना. म्हणजे तांचेर जें कंप्लेन घायलां 2 दीस मातसो आवाज जातलो, तें भायर उडयतले. कित्याक ही आयडियोलॉजी आसा ती पावरफूल आयडियोलॉजी.
आपणाक जाय तें करता आनी आपणाक जाय तें करता कित्याक तांकां पदवी दिल्ली आसा. जशें आमी बागेवन पावलूच्या जिवितान तो सावलू आसतना पळयता, पदवी ताच्या हातान आसली, चिटी आसल्यो, जे कोण वडील आसले तांच्यो चिटी आसल्यो, तेच बरोबर ताचे बरोबर फौज आसली, तांच्यान वचून कोणाकूच बांदून हाडूंक जातालें. कितलेच दादले कितल्योच बायल्यो सांकडी बांदून तांकां हाडप जाल्यार जाय तो फोर्स जायो. जाल्यार आयज असलो फोर्स, आयज ही आयडियोलॉजी आसा तांचे लागीं आसा. तेन्ना हो धुमाळो. पूण भाव भयणीनो, हो धुमाळो सदांच चलपाचो न्हू. जे कोण ह्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक, दादल्यांक, बायलांक वापरतात, वा आमच्याच मदल्या जायते जाणांक क्रिस्तांवांक वापरतात वेगवेगळे स्टेटमेंट्स करपाक. जायते पावटी आमचे विचून काडलेले आसात ते पासून आमचे MLA, आमचे मंत्री, ते पासून ही आयडियोलॉजी आसा तांचे स्टेटमेंट आमच्या भावार्थाचेर करतात. भोव करून आमचेच जे आमदार आसात, क्रिस्ती आमदार आसात, ते पासून जायते पावटी कितें उलयतात ते नकळो, पूण भावार्थाचेर आड आपली गवायकी दितात. म्हणटच आमच्या भावार्थाचो धुमाळो आमच्यान हे भाशेन पळोवंक जाता. शेवट कितें भाव भयणीनो, जरी तर सावलू आसलो तो पावलू जालो, ताची परतणी जाली, हें आमी पळयत जाल्यार शेवट होच जातलो, परतणी. कित्याक सगळें जें रचलेलें आसा, आख्खी रचना क्रिस्ता सवें वळोन येता. जे भाशेन बागेवन पावलू रोमकारांक मागीर चीट बरोवन सांगतलो, सगळें फकत मनशां न्हू, आख्खी रचना, आनी आख्खी रचना भितरल्यान तान पिरगोता, आपले उल्हास सोडटा आनी जेजू क्रिस्ता सवें येता. तर हें जावपाचें आसा. केन्ना जातलें, कशें जातलें आमकां खबर ना. पावलू दिसाच्या उजवाडान तांकां धुमाळो दिवपाक वेतालो दामास्कसाचे वाटेर, जंय जुदेवांनी ह्या भावार्थाक वेंग मारलोली. तांकां धुमाळो दिवपाक वेता आसतना दिसाच्या उजवाडान ताका आनीक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. दनपारच्या वेळार आमी जरी तर भायर सरत जाल्यार त्या वेळार आमी खंयचीय लायट घेवन तुमचेर कोणाचेर फोकस मारलो जाल्यार ते पडची ना लायट, कित्याक आमचो सुर्या त्या वेळार सगळ्यांहून चड पावरफूल आसता. पूण पावलू जेन्ना आपले वाटेन वेता आसतना दनपारच्या उजवाडान हो लोकलोकीत उजवाड देवाचो ताचेर पडलो. आपल्या घोड्यावेलो तो सकयल पडलो. पदवी, घोडो म्हणल्यार आयज आमचे जे पदवीदार मनीस आसात आनी आपण पदवीदार म्हूण समजतात, जावं आपल्या उतरांनी, वो जावं आपणा लागीं पावर आसा देखून, वो सिस्टम आपणाच्या हातीन आसा देखून आपूण पावरफूल म्हूण समजतात, ते सकयल पडपाचो वेळ येतलो. केन्ना आमी नकळो. पूण जीं कोण भावार्थाक थीर रावतात तांकां किंवा उजवाड दिश्टी पडटलो. आनी असल्या संदर्भान जेन्ना आमी असल्या पासत मागता, जीं कोण आमकां धुमाळो दितात, आमचो भावार्थ एके भशेन काबार करपाक सोदतात, वो आमच्या भावार्थाचेर आपलो कंट्रोल दवरपाक सोदतात, देखूनच आमची एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स आसात ते तांकां जाय कंट्रोल दवरपाक. विद्यार्थ्यांचेर, तरणाट्यांचेर, भुरग्यांचेर कंट्रोल दवरतलो जाल्यार पॉलिटिकल फोर्स कॉलेजींनीय घालपाक जाय. जाल्यार असल्या संदर्भान भाव भयणीनो, आमी आयज बागेवन पावलूच्या परतण्याची परब मनयता आसतना असल्या पासत मागुया, ह्या तरणाट्यां पासत मागुया, भुरग्यां पासत मागुया. ही आयडियोलॉजी घेवन दुसऱ्यांक आपणाच्या ताब्यान करूंक सोदतात तसल्या वडिलां पासत मागुया. तांकां हो पेकोवणेचो हात लाय, तांकां हो परतणेचो हात लाय. आनी जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगट करात. जो धुमाळो दिवपी आसलो ताचे वरवीं ही परगटणी चड जाली. आमी पवित्र पुस्तकान नव्या करारान वाचीत जाल्यार सगळ्यांहून चड चिटी बागेवन पावलून बरयल्यात, सगळ्यांहून चड भोंवड्यो बागेवन पावलून केल्यात, सगळ्यांहून चड पयस बागेवन पावलू गेला. म्हणजे इतलें सगळें पवित्र सभेक धुमाळो दिवंक केल्या उपरांत देवान ताची परतणी केली, तेन्ना तोच जालो ह्या शुभ वर्तमानाचो परगटणार. तर आमकांय जरी तर हो भावार्थ आसा आनी आमच्या मागण्यांत आमी थीर आसा जाल्यार आयज जे कोण आमकां धुमाळो दितात तेच परतूंक शकतात. कन्वर्शन म्हणटा ते ही आयडियोलॉजी कन्वर्शन म्हूण बोवाळ मारता तसलें कन्वर्शन न्हू. आमचें नांव क्रिस्तांव जालें जाल्यार तें कन्वर्शन न्हू.
वा आमी थोड्योश्यो रिती पाळपाक गेले ज्यो क्रिस्ती धर्माच्यो आसात त्यो थोड्योश्यो रिती पाळ्ळ्यो म्हूण कोण कन्वर्ट जायना. पूण कन्वर्शन म्हणटात तें काळजाचें, आनी ह्या काळजाच्या कन्वर्शनान, हे काळजाचे परतणेन आमी मानून घेता तूं कोण सायबा, हांव जेसू जाका तूं दुमाळो दिता. जाल्यार हांवें आतां कितें करचें? जाल्यार परतणी करूंक जेजून ताका वाटूय दिली. अननियस म्हणलेलो एक भोक्त आसा, ताची शिवोस तो सांगतलो. म्हणटच आमकां जण एकल्याक होच भावार्थ आसूं दी, आमच्या मागण्या वरवीं, आमच्या बरेपणा वरवीं आमी हे जे कोण आयज दुमाळो दिवपी आसात तांची परतणी जावंक, देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आमी हे भेटेन खेरीत भाशेन मागुया. आनी हो नियाळ सोंपयता आसतना समाजीक वाट कुशीन दवरून ह्या दिसांनी जेन्ना पाठ सायबिणीची आमी परब मनयता, आमी खेरीत भाशेन मागता जीं गोरबेस्त आसात तांचे पासत, जीं कोण भुरग्यांक जल्म दिला तांचे पासत, आनी जीं कोण भुरग्यांच्या देण्याक आशेतात तांचे पासत मागता आसतना असलो दुमाळो कुसव्यांनी जाता. जेन्ना आडेचे उपाय आमचीं घोव बायलां वापरतात, जेन्ना कुसव्यान संभोवलेल्या भुरग्याक एबॉर्ट करतात, त्या भुरग्याच्यान कांय करूंक जायना, दुमाळो दिलो काबार, जाल्यार असल्या पासत खेरीत भाशेन मागुया. भुरग्याचें देणें जेन्ना देव दिता तेन्ना उक्त्या मनान तें मानून घेवंक, खुशालकायेन मानून घेवंक, आनी आपल्या लग्न जिवितान आडेचे उपाय कुशीन दवरून पवित्र सभा आमकां शिकयता ते सैमाचे उपाय वापरूंक आमच्या काजार जाल्ल्या भावा भयणां पासत खेरीत भाशेन मागुया. गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44. C38. तुकाच बाबा सोड मोशें दितात तुझाये गाणे, तुकाच भोगता सोड मोशें तुझेच ते कोरकाशे, मोचे हात घे मोचे पाय घे, स्वीकार तुझ्या उदाहरणात घेऊन घालल्या तर दाखांचो सर तुझो शुभ सगळ्यांक दिवूं, तुकाच बापा सोड मोचे दिता तुका एकाने, तुकाच भोगता सोड मोचे तुझेच तें कोरकाशेलें. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या बापा, थांबनासतना शुभ वर्तमान परगटूंक आनी तुजे मोहिमेची ओळख सगळ्या लोकांक दिवंक भाग्योन पावलो तुज्या धर्मदुताक पवित्र आत्म्यान सर्गीचो उजवाड दिलो. ही आमची भेटवणी मानून घे आनी आमच्या भावार्थान थीर रावूंक आमकांय त्याच पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवड्या तुजो हिंड तूं कधीच सांडिनाय, पूण भाग्योन धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें आमकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवडी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
उंचोली तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नामी येता तुका सोय उंचोली तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुटपर गोठुया सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एका चिंतलें पियेता तितलेंच फावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण परगट्टा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या जिविताची परतवणी करूंक आमकां दिसाच्या दिसाक उलो आमी जरी तर आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी आनी आमचे वागणुकेंतल्यान क्रिस्ती भावार्थाक धुमाळो दिवपी जाल्लीं आसात जाल्यार आमची परतवणी जावंक आमकांच देवाच्या हातान घालुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा तूं जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा भाग्योन पावलो तुजो धर्मदूत दिसान दीस तुज्या मोगाच्या उज्यान ओदीक ओदीक पेटलो आनी सगळे क्रिस्ती पोरजेचे उस्के ताणें आपणांचेर घेतले. आमी आतांच शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगता वरवीं आमच्याय काळजांनी तोच उजो पेटोवन सोमेस्त आमच्या भावा भयणीची उर्बेन सेवा करूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आयज बुधवार सांजेर 7 वाजता भोवपवित्र संस्काराची बजवण आसतली. तशेंच उगडास करता 29वेर ग्राम सभा आसा. आयज 25 तारीख निमणो दीस तुमचे कोणाचेय मुद्दे जरी तर मांडपाक जाय ह्या ग्राम सभेन जाल्यार आयज निमणो दीस तुमी पंचायतीन तुमचे हे मुद्दे दिवपाक जाय. कोण दिवपाक सोदतात आनी तुमचे भोंवतणी जे प्रश्न आसात ते तुमी मुखार व्हरचे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, चुरचुरे कोर म्हजे, हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवाश्या पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासणाची चाकोन कशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताईं खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासावांची कोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडली. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतली. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी बाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. ओ तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताईं. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून एमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये, निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मेरे कृपेन बदले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पुच्छ येसू. शाश्वत आदाराचे माये, नमान मेरे कृपेन बदले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पुच्छ येसू. शाश्वत आदाराचे माये, नमान मेरे कृपेन बदले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पुच्छ येसू. बागिंती मारिये आदार दी ओतृश्टाक सांपडलोल्यांक मजत कर अस्कोत काळजांच्या माग पोचे पासून जा शेरांतली देवाच्या मुनेऱ्यांची विनोद कर. सगल्या देवाक पेटयलोल्यांक अस्तोऱ्यां पासत फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो येसाय बिणी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी कोंतिनी. प्रार्थुया. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणीचो. तुजो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सगल्या पिडेवंतां पासत करीत भाशेन ह्या वेळार मागुया. आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा
सुमिया म्हजें मागणें आयक. आनी म्हजें उलोवप तुजेशी पाव. सुमिया आसूं तुमचें सोबें. आनी तुमच्या आत्म्या सवे. प्रार्थना तुका सुमिया देवा, ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान बागेवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जी येता आनी राजवट करता सासणाच्या सासना शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. सगल्या आमच्या PPCच्या वांगड्यांक उगडास करता. आयज सांजे 5:30 वाजता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी PPC मिटींग जातली 5:30 वाजता. सगळे कॅट मेंबर्स आसात तांणी हे जमातीक कंपल्सरिली वांटो घेवचो. गायन घेऊया F20 पेज नंबर 95. F20. संसार सोंपोवया तुमचे संगती हांव आसां. संसार सोंपोवया तुमचे संगती हांव आसां. बापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो नेया ताच्या पोळान सोदीन देसान सोंप्या मोशे गोवाय जाया. संसार सोंपोवया तुमचे संगती हांव आसां. संसार सोंपोवया तुमचे